बगला पोयर म्हाका आयज गोवा गव्हर्मेंटाक एकूच उतर सांगपा जाय आनी गोवा गव्हर्मेंटाक विचारपा जाय जेन्ना वो लुगार एमपीटीचो न्हू जाल्यार एमपीटीन येवन हांबे हिंगा केश मारले आनी हेका परमिशन कोण दिलें मिन्स ही दादागिरी केशी चल्ल्या ही दादागिरी कोणाची चल्ल्या एमपीटीची काय गोवा गव्हर्मेंटाची आयज तर खामी गायल्यान लोकांक सगळ्यांक भिवयले हे एमपीटीन ह्या खामी घालोवन जायना कित्याक लोकांक पयलीं म्हणटा तें सारकें सांगो जाय जे आयज पयलीं सद्या खारेवाडा लोक पयलो सुद्दां भिलोलो आहा लोक टेन्शनान आहा आनी जेन्ना टेन्शनान आसतोनूय जरी तर एमपीटीन येवन तर खामी घालप म्हणजे चुकीचें कित्याक तेंचे पयलें म्हणटा तें एमपीटीन एक केस गायलोली आनी नोटीसीस एमपीटीन धाडलेल्यो आनी जेन्ना ती एमपीटीन नोटीस धाडलेली आनी एमपीटीन केस गायलोली ती एमपीटी आपले एप्लिकेशन कोर्टान तेजे भायर मारले आनी जेन्ना आदलो जो चेअरमॅन आहालो एमपीटीचो मिस्टर अग्रवाल तो सांगून दिलें की आमी आनी कांयच करना इट इज अ डिसिजन ऑफ द गव्हर्मेंट म्हणून गव्हर्मेंट वील टेक अ डिसिजन म्हणून आज जरी तर गव्हर्मेंट वील टेक अ डिसिजन जाल्यार आयज तुमी एमपीटी येवन डिमार्केशन कशें करूंक लागले एमपीटीक खंय कलेक्टरान परमिशन दिला तारखेच्यान आमी सर्वे करता हावजीस आहा ती एफिडेवीट फायल करपाक जाय हायकोर्टान सो आमी कलेक्टराक लेटर केलें कलेक्टर टू डेप्युटी ऑफिसर्स आनी चीफ ऑफिसराचे आनी सर्वेचे सो आमी सगळे हावजीसांक मार्क करताले आनी ते आमचे ते पॉयंट्स आसा पयलीं ते आमी MOU मॅप दाखयलो त्या पॉयंटा प्रमाणे आमी ते पॉयंट्स आयडेंटिफाय केले आनी तातूंत सगळीं घरां बी आहा ती मार्क करताले प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.